गोविंद गावडेची विधानां, गोविंद गावडेचे बाकी हे सगळे जे आसा न्ही, जो काय प्रताप आसा न्ही, सबंद गोंयच्या लोकांनी पळयला. हांवें ताका हात आनी बोट सुद्दां ताका लावंक ना. ताणें जर आपणी मळिल्ली वाटेचेर हांव जर चलता म्हणटा असो जर जायत न्ही, जाल्यार मग तो कशा स्वरुपान तो येतालो गाय वाट मळोवपाक. म्हणजे एक देवताराच्या स्वरुपान येतालो गाय न्ही, गाय एखाद्या आनी कोणाच्या स्वरुपान येतालो काय न्ही, फॅक्ट न्ही तो. म्हणजे ताजें संशोधन जें आसा न्ही, की आमी हे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या जनतेन करचें. म्हणजे निर्णय जर घेवपाची म्हजे कडेन क्षमता नासत जर जायत न्ही, म्हज्या काणकोणचे मतदारसंघाचे लोक म्हाका निवडून दिनाशिल्ले निर्णय. म्हणजे म्हज्या लोकांचे एक म्हजेर विश्वास आसा. तूं कोण सांगपी म्हाका निर्णय घेवपाची क्षमता ना म्हणून सांगपी, तूं कोण. शहाजहान जो आसा न्ही, की ताजमहल आपल्या बायले खातीर बांदलो. आज लोकशाही राज्य आणि लोकशाही राज्याक सुद्दां जे आसा ताणें ताजमहल बांदलो. ताजी कलावृत्ती कलाकाराची आसा न्ही, ती प्रिय मतदारसंघा लोकांक बरी खबर आसा. गोमंतकीय मतदारसंघ आसा. आज हांव आसा आर्ट एंड कल्चर मंत्री. म्हणजे ताका गरज आसा जाल्यार हांव गोमंतकी जनते कडेन एक पडताळून पळोवया आमी. ताका कला क्षेत्रांतलो आसा न्ही, गोमंतकी भूषण बी असो पुरस्कार दिवया. बलराम शिक्षणीक संस्थेच्या इमारतीक परवानगी मेळोवपाक आपणालो हात. रमेशाक जेलींतल्यान भायर काडपी आमीच. कामापुरतो उटाक लागीं करपी आनी काम जालें तेन्ना उटा सोडपी हो मनीस. तो विसरला आसतलो, आमी विसरपा ना म्हूण गोविंद उलयलो. रमेश तवडकराच्या जापेक गोविंदाची परतून जाप. तो कितले फावटी निवडून आयलो ताजेर हांव कांय उलोवना. हांव उलयला आनी म्हजे कडेन जी खातीं जी आशिल्लीं आर्ट एंड कल्चर आनी तें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ताजेर 200 कोटीचो कितें बर्डन अशें ताणें एक उलयल्लो आशिल्लो, पत्रकान छापून आयिल्लें आशिल्लें. म्हणून हांवें ताका म्हणिल्लें आसा की मनशाक जर कुवत जर आसा जाल्यार एक्सक्युजीस ना, रिजन्स ना. आपूण ज्या स्थितीन आसा, आपूण ज्या परिस्थितीन आसा ती खात्याक उबारितलो हो एक सकारात्मक दृश्टिकोन विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. तो 3 फावटी जो निवडून आयलो म्हणटा पळय न्ही, तो भारतीय जनता पक्षान ताका निवडून हाडिल्लो आहा. तो जर आयिल्लो आसत म्हणटा न्ही जाल्यार तो 2017 तो पडचो नाशिल्लो. आमी संस्था काडून संस्थानीक जाले ना. जे काम आमचे जे आसा, जबाबदारी सरकारी सेवेचो लाभ घेवन ग्रामीण भागांत दिवचो तें हांवें केल्लें आसा. आज तेजी म्हजी शाळा येवन पळय म्हूण सांग. म्हजें हायस्कूल आसा, गव्हर्मेंट हायस्कूल. म्हजें खांडोळ कॉलेज आहा, ताजी आज कशे तरेचें चलता हेवूय हांव ताका सांगतलो. आज बलराम म्हणून तागेली ती शाळा जी आसा पळय न्ही, ती वास्तू सुरवाती पासून तो सँक्शन करून घेयसर ताणें तो उल्लेख केलो पळय 2010चो. त्या वेळाचेर सुद्दां दिल्लीच्या तेका सोडून हांवें बऱ्योचश्यो पावटी दिल्ली हें सँक्शन करून घेवपा खातीर केल्लें आसा. तो आमदार जायत, पण आमदार जालो म्हणून अशेंच कितें मेळटा अशे खुबशे जाण आमदार जाल्ले आसात. हांव सदांच उलयता पळय न्ही, म्हजी बरेचशे जाणांनी सुपारी दिल्ली आसा आनी तो घेणाऱ्या पैकी हो एक तातूंतल्यान एक आसा. हें आज सिद्ध जाल्लें आसा. कारण होच सभापती एका मंत्र्याचेर करप्शनाचो आळ लायता पळया. विरोधक जे आसा त्यांच्या हातान तो प्लेग दिता. खरें म्हणल्यार प्लेग सभागृहान हाडपाकूच मेळना. ही परवानगी कोणी दिली आनी तो कितलो टायम उबे रावले ते. बरें हाडले जाल्यार तांणी तांकां हटकारले ना. दॅट मिन्स हें जाणून बुजून ठरिल्लें हें षडयंत्र आसा. किंवा स्वताचे तकलेन तांणी कितले निर्णय घेतले आनी तो उलयता पळय न्ही प्रत्येक पावटी, ह्या उठा कडेन म्हजो काडीचोय संबंद ना. काडीचो संबंद ना जाल्यार रथयात्रेचे काल तांणी परत खुलासो केल्लो आसा की रथयात्रा ही संकल्पना आपणेन हाडली जाल्यार रथयात्रे उठा कडेन जर एक मेंबर सुद्दां जर तूं नाशिल्लो किंवा उठा कडेन तूं सम जाल्यार तुजें प्रपोजल कोण उबारूनच धरचें नाशिल्लो. एक बाजू म्हणटा तो हे शब्द गेली हांव 12 वर्सां आयकतां. 2012तल्यान ताणें जें उठा जें सोडलें पळय न्ही, आनी केन्ना ताका मंत्रीपदाची माळ गळ्यांत पडलीच ना. वेरी तो आमदार जालो, ताका आमची कोण तरी टीम मेळपाक गेल्ली आशिल्ली. तेणें उठा आतां फुटा म्हणपाक लागलो ते आनी आतां तूं आमकां म्हणलें म्हणजे तेजें काम जालें. तेजें काम जालें म्हणून तूं अशें म्हणपाक लागलो. हें बरोबर न्ही. श्रमदाम करपाक आमदार वा मंत्री आसपाची गरज ना.
मात घरा बांदून उदो उदो करून प्रसिद्धी मेळोवपाचो हो यत्न उलोवंक गेल्यार खूब आसा. मुखार आनीक खूब कितें जावपा आसा म्हूण आमदार गोविंद गावडेचो मंत्री रमेश तवडकराचेर उतरांचो फार. म्हज्या मतदारसंघान श्रमदान करता, हांवें ताचें स्वागतूय केल्लें आसा. कोणाक घेवन? मडकय कितली घर बांदली रे ताणें श्रमदानाच्या अंतर्गत? वाळपय मतदारसंघान कितली बांदली? थंय गरीब लोक ना? मडकय गरीब लोक ना? बरें, 7 घरां तुवें प्रयोण उबारली मरे, 70 उबार, म्हजें फूल परमिशन आहा. 7ची घरां बाकीचे एक अर्धे तरी जावपाक नाशिल्लें. तूं इतलो श्रमदान 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 आनी श्रमदान करपा खातीर तुका म्हाका दिसता आमदार जावपाक जाय, मंत्री जावपाक जाय, सभापती जावपाची गरज ना. श्रमदान करतलो जाल्यार तुका बऱ्योचश्यो वाटो आसा. आनी आज अशे आमी कितलेशे दाते पळयले, दान करणारे पळयले, तेंच्यांनी केन्नाच आपलो उदो उदो करूना. वैसी करणी वैसी वर्णी. आज म्हाका फाल्यां तुका आयज तुजी परिस्थिती खंय करून दवरली हें लक्षांत घेवपाचें गरज आहा. हॅप्पी आसा तो सुखी आहा? ना राजा, सुखी ना तो. हें कित्याक लागून जालें? कारण आज बाकीच्यांक सगळ्यांक खबर आहा रमेश बाब तवडकराची ताकद कितें आहा, हें सगळें खबर आहा न्ही रे. अरे गेल्लो मनीस तूं परत येयलो तुका कितलो मान दितलो? तुजो मान पळय हो अपमान केल्लो आसा तुजो. हांव अजुनूय सांगता, भट आतां न्हांवपाक गेल्लो आसा. मुखार बऱ्योचश्यो काही गोश्टी घडटल्यो. आमी कितें कांकणां हातान घालूना, पूण आमी पासियेंस काडून वगीर रावले. तुमी आयज सुदारतले, फाल्यां सुदारतले, आयज तुमकां बाबा पुळको येतलो. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आहा. आज छाती पडले मरे तेगेली, भितर गेले मरे. कित्याक? आहा ताका हो विशय आहा, ताणें विचार करपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.